नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कारवार उपायुक्ताली कदरा जलाशयाक भेट दिले महत्वाचे आदेश. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले अरण्य अतिक्रमणदार चिंतेच्या भोवऱ्यात. रुग्णवाहिका रस्त्यावेल्यान घसरली, सुदैवान कोणा काय झाले ना. लॉकडाऊनच्या काळात विनाकारण फिरतल्याक पोलिसांनी कडक कारवाई. आत पळया सविस्तर खबरो. कारवार मान्सून लागलो, पावसाची सुरुवात झाली. कारवारात कदरा जलाशयातल्यान सोडच्या उदकाची व्यवस्थित रीती देखभाल जावू जाय. सार्वजनिकांक या उदकाची कॅपॅसिटी म्हणल्यार क्षमता, कितले स्टॉक आसा, केन्ना उदक भायर सोडतले हेच बद्दल माहिती मेळू जाय या उद्देशान कदरा केपीसीएल सभाभवनात कारवारचे सहाय्यक आयुक्त विद्याश्री चदरंगी हेमगेर अध्यक्षतेत मुख्य अधिकारी इंजिनियर सिव्हिल काळी आणि पोलीस अधिकारी अरण्य खाते हेमचेबरोबर महत्वाची सभा झाली. या सभेत असं निर्णय झाला की सार्वजनिकांक कसल्याच बाबतीत कदरा डॅमाच्या उदकापासून त्रास जाऊ जायना अशी ताकीद दिली. डॅमात FRC 32.5 मीटर उदक इतलेच राखून दवरूं जाय. जास्त पावस पडतलो हेची सूचना उरल्यार परिस्थिती पळोवन उदक सोडूं जाय. उदक सोडचे पयलीं न्हंये लागींच्या कुटुंबाक, पोषित जनावरांक व्यवस्थित दुसऱ्या जाग्यार व्हरसाठी वाहनाची व्यवस्था KPCL वतीन करूं जाय. डॅमांतलें उदक सोडचें जाल्यार सगळ्या प्रसार माध्यमां मार्फत सार्वजनिकांक कळोवन तांकां सावध करूं जाय. उदक सोडले तेन्ना दुसऱ्या जाग्यार वर्ग केल्ल्या कुटुंबासाठी तहसीलदारान काळजी केंद्र तयार करूं जाय. प्रत्येक काळजी केंद्रात नोडल अधिकारी नेमून तेमगेल्या कुटुंबाली जेवणा खाणाची व्यवस्था करूं जाय. त्या केंद्रात कोविड मार्गसूची पाळूं जाय. संबंधित पंचायत, पोलीस तसेच अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यान रेव्हन्यू खात्याबरोबर रावन साथ देऊन प्रवाह पीडिताक मदत आणि रक्षण करचे काम करूं जाय. डॅमात जास्त उदक जाल्यार अलार्म व्यवस्था करूं जाय. अशा अनेक बाबतीत सविस्तर चर्चा केली. सभेनंतर डॅम प्रदेशाक संबंधित अधिकाऱ्यांक भेट देऊन परीक्षण केले आणि आवश्यक त्या सुविधाचे पालन करा असे आयुक्तांनी सांगले. नंतर उळगा केरवडी नवीन पुलाचे परीक्षण करून पुलाचे पिलर निर्माणासाठी काळी नईत गायिल्लो मातयेचो बांध ताबडतोब काडची सूचना KRIDLच्या अधिकाऱ्याक दिली. या वेळार KPCL अधिकारी, तहसीलदार कारवार, अरण्य अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. रुग्णवाहिका रस्त्यावेल्यान घसरण पलटी, सुदैवान कसली जीवितहानी ना. तिंबोली हिंगा 2 व्यक्ती मध्ये झगडे झाले. त्या झगड्यात जखमी जाल्ल्याक हाडूय गेली रुग्णवाहिका रस्त्यावेल्यान घसरण पलटी झाली. मात्र सुदैवान कसली हानी जाऊ ना. तिंबोली हिंगा 2 जणाले पावसाच्या उदकावेल्यान झगडे झाले. या झगड्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि या हाणामारीत झालेल्या जखमी मनशाक हाडच्यासाठी रुग्णवाहिका गेली त्यांना ही घटना घडली. लॉकडाऊनच्या काळात विनाकारण फिरतल्याक पोलिसांनी कडक कारवाई. कारवार लॉकडाऊनच्या मार्गसूचीप्रमाणे कारवार शहरात जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करूक सकाळी मान्यता दिल्ल्यान सार्वजनिकांन एकच गर्द केली. शहरात अनावश्यक फिरतल्या वाहनाक आडोवन पोलिसांन तेमगेली कागदपत्र तपासणी करून खोटे सांगून शहरात फिरतल्याक पोलिसांन दंड घालून बुद्धी शिकयली आणि अगत्य आशिल्ल्याक मात्र अनुमती दिली अशें कळयलां. कितली सवलत दिली तरी सार्वजनिकांनी फिरची हौस वाडतच आसा हेजेन पोलीस खात्याचेर खूप मोठो ताण पडला. सार्वजनिकांन वेळ, काळ आणि परिस्थिती हे लक्षात घेऊन घरातल्यान भायर पडू जाय हेजेन सगळे दृष्टीनं बरे अशें पोलिसांचें मत. सार्वजनिकांन हेजेर विचार करून शहरात गर्दी करची थांबोवचे अशें आवाहन पोलिसांन केलां. निर्मिती काम करने वाले सर, काम करने वाले
ಬೇಕಂತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದಂಡ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे अरण्य अतिक्रमणदार चिंतेच्या भोवऱ्यात. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्य प्रदेशात वास्तव कन्न अरण्य हेच आपले जीवनाधार म्हण अरण्य अतिक्रमण करून आपले घरदार बांधून उपजीविकेचे साधन करून आशिल्ले खूप लोक असले आसात. जाल्यार हे सगळे कुटुंबा हरियाणातल्या अतिक्रमणदाराच्या विरुद्ध 7 जूनाक सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्णयान खूप भयभीत जावन आसा. कारण हरियाणा राज्याच्या फरीदाबाद जिल्ह्यात लकरापूर कोरी ग्रामात अरण्य प्रदेशात सुमार 10,000 कुटुंब अरण्यभूमीत घर बांधून फाटी लागून थंयच उपजीवन करून वास्तव्य करून आशिल्ले. जाल्यार सरकारान हे अतिक्रमण अनधिकृत म्हणल्यार बेकायदेशीर असून कोर्टाच्या आदेशाच्या 6 हप्त्या भितर संपूर्ण जागो खुल्ला करून दिवं जाय. इतलेंच न्ही तर ह्या बाबतीत अतिक्रमणदाराक राजी किंवा कसली विशेष सवलत दिवंक तेमी योग्य ना आणि तेमकां ह्या बाबतीत रक्षणाक म्हूण कायद्यान सादिना असो उल्लेख केला. म्हण उत्तर कन्नड जिल्ह्याची सुमार 85,000 कुटुंबां ह्या आदेशान भिवन कंगाल जालात. कारण होच निर्णय जर उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लागू केलो तर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकसंख्येतले 1/3 लोकसंख्या निराश्रीत जावन निराश्रीत जिल्लो म्हूण जातलो हितून संशयच ना. म्हण सरकारान अरण्यवासीक मंजुरी दिवन कायदेशीर क्रम घेवं जाय असो आग्रह उत्तर कन्नड जिल्हा अरण्यभूमी होराटगार वेदिकेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांनी सरकाराक आग्रह केला. अरण्य हक्क कायदो अरण्य अतिक्रमणदारा बाजून आसून केंद्र सरकारान कायद्याच्या चौकटींतल्यान सागवळीदाराच्या वतीन ही राष्ट्रीय नीती अंमलात हाडणं उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अरण्यवासी लोकांक न्याय दिवं जाय अशें सरकाराक मनवी दिला. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸುಮಾರು 10,000 ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜೂನ್ 7ರ ಒಂದು ಆದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನತಿವಾಗಿರುವಂತಹ 85,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದು ಆತಂಕದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಔರದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಅಕಲಾಪುರ್ ಕುರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಅನಧಿಕೃತ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಖಾರವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನಧಿಕೃತ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಧಿಕೃತ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದಂತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾನೂನ ನೀತಿಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಹಿತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಆತಂಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾನದ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನಧಿಕೃತವಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1/3 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾನದ ವೇಳೆ ಇದೇ ಆದೇಶವನ್ನ, ಇದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮದಡಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ
ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಹರಿಯಾಣದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 10,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯು ಇದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗೆ ಪರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾಸಿಗಳ ಪರವಾದ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. गेली 1 महिन्याच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना महामारी लागून भयाचे वातावरण निर्माण झाले. जाल्यार ही कोरोना महामारी आता उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कमी जाते गेला. गेले 3 दिवसाकडे कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 46% वेल्यान 8% देईल आसा. पण मरणाचे प्रमाण अजूनही कमी जावची गरज आसा. गेले 10 दिवसाकडे कोविड संक्रमित जावची लोकांची संख्या कमी जावन कोविडांतल्यान बरी जाल्ली रुग्णांची संख्या वाडती आसा. आणि ही उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या लोकांक बरी खबर जावन आसा. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 526 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. कारवार 46, अंकोला 11, कुमटा 94, होन्नावर 98, भटकळ 29, शिरशी 69, सिद्धापूर 33, येल्लापूर 41, मुनगोड 36, हळियाळ 56 आणि जोयडा 13 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 639 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 13, अंकोला 15, कुमटा 34, होन्नावर 41, भटकळ 51, शिरशी 148, सिद्धापूर 210, येल्लापूर 21, मुनगोड 36, हळियाळ 17 आणि जोयडा 53 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 48,744 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 44,968 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 3,117 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 361 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 2,756 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. भटकळ 1 आणि हळियाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 659 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.